Speaker sir, we are talking of being self-sufficient in 2050. आजपासून फकत काही नाही म्हळ्यार 20-30 megawatts झाले. We require 600 during the day and we require about 700 during the night. Whatever. ते म्हाका करेक्ट कोनी मिनिस्टरा बरी खबर आसतली कितले मेगावॉट जाय ते दिसाक एक दिसाक. हो टार्गेट पावपाक आमगे कित कोण 2050 पावतले. This is a big question mark for the government. Speaker sir, I just want to tell you that पहिले स्वातेर चीफ मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केल्लो की पणजे आपण रिन्युएबल म्हणजे वॉन्ट टू मेक इट अ सोलर हब. गुड, सोलर सिटी. नाव गुड पणजे जावपाचें, बट मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी पळय आहा इट इज टोटली एग्रीकल्चर बेस्ड कॉन्स्टिट्युएन्सी. आमी बायोडायवर्सिटी वी आर गोइंग टू बी द फर्स्ट विलेज टू नोटिफाय फॉर बायोडायवर्सिटी. वी आर डुईंग सो मच फॉर आवर विलेज. आमगे विलेज केन्ना जातली. आय एम मोगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 5 विलेज आहाय सगळी आमी वी आर सारको प्रोन टू एग्रीकल्चर. हांव म्हाका चीफ मिनिस्टरान पणजे करचें बट आमगे खुर्तोरे करचें. स्पीकर सर, टॉकिंग अबाउट ऑल दीस आय जस्ट वॉन्ट टू रेज सम पर्टिनंट क्वेश्चन्स. आतां ही रिन्युएबल तुगे एनर्जी पळय आहा आमी फॉसील फ्युअल काण रिन्युएबल एनर्जी घालूंक सोदताय. कित्याक खंय तरी प्रेशर ऑन द एनवायरमेंट इज रिड्यूस्ड. खंय तरी हे इश्यू ऑफ कोल बर्निंग, इश्यू ऑफ एनवायरमेंट सेवींग जातलें. खंय तरी आमकां कोल हें करूंक पडटलो. स्पीकर सर, I see nothing that has been done सारकें बरें स्पेसिफिकली आमगेलें कितकोन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी or rather आमगे village will be more power based, solar power based or renewable power based unit. So I want the minister to answer me. कितकोन तूं हें करूं सोदतलो. पणजे केलें मग आमकां प्रॉब्लम ना. पणजे केलें पणजे करपाचें. पणजे इज अ in fact it's a high city which might require electricity. खंय तरी इलेक्ट्रिसिटी जाय पडटा. सगळे पावर सोलर पावराचेर आसना. थिंग कजिनो आहा, थिंग आनी कितें आहा. So there are so many issues there, but हिंग आमकां we are village based issue. I think honorable minister should draw out a plan, tell us 2 वर्सांनी आमकां एक 5 वर्सां tenure आहा. Will I be in a position to get it, and if so, how we will be able to get it? स्वाती मातशें रिजनल जेन्ना बाप प्रश्न विचारता दोन एका बरोबर मिक्स करता. पयलो प्रश्न ताणें बरो विचारलो रिगार्डींग एग्रीकल्चर बेज. जसो ताजी एग्रीकल्चर बेज आसा, म्हजी आसा आनी तुमची आसा. आनी तुगे उणें आहा, मुगे चड आहा. हें जावपाक जाय अशें प्रत्येकाक दिसता. आणि त्या खातीर प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्पन्न महाअभियान हे आमी चालू केलां. आमचो प्रॉब्लेम इज टू डिसायड द रेट. युनीट जो रेट येता ते रेट अडकल्या जॉयंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशना कडेन. दुसरी गोष्ट आसा कुकोलिंग सबस्टेशन तुका तेकून ऑलरेडी आमी ताजे खातीर कमिशन केलां. तिसरें सबस्टेशन आमी कमिशन करता तें वाळपय. आनी त्या शिवाय आनी 2 कडेन तें कमिशन करपाचें ठरयलां. आतां हाका डिले जालो हाकाच लागून न्हय, कुसूम पंपाकूय डिले जाला. म्हणजे जे एग्रीकल्चर बेज कुसूम पंप दिता पळय तातूंत गोंयची जी क्वांटिटी आसा ती खूब कमी आसा. आनी जे पळय युनियन मिनिस्ट्रीन रजिस्टर्ड कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते गोंयांत येवपाक तयार ना. आनी त्या खातीर वी हॅव डिसायडेड टू गो फॉर ओपन टेंडरींग. कोण येता ते येवं, सगळो खर्च गोवा गव्हर्मेंट करतले अशें म्हणून. कित्याक 90% इज द सबसिडी. 60 + 30 10% त्या मनशान घालपाचें म्हणजे एग्रीकल्चरिस्टाक. ते सोडून आमी अशें ठरयलां की आमी ते टेंडरींग प्रोसेस ओपन करपाचो. आनी त्या खातीर बाय एप्रील एंड हे टेंडरींग प्रोसेस जातलें. दुसरी गजाल आसा, जवळ जवळ लिस्ट ऑफ एप्लिकेशन तुजी जी आसा ती 20 नंबर आसा. फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट केल्या आमी 14 जाणांची. आनी त्या नंतर सादारण कॅपेसिटी आसा ती 30 मेगावॅट.
आनी हें जर जालें आसत जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येक कडेन अग्रिकल्चर बेज ज्या कडेन आसा थंय ह्यो गोश्टी चालू जातल्यो. व्हेरी इम्पॉर्टंट दुसरो प्रश्न तुवें एकदम उडी मारली ती रूफटॉप सोलाराचेर मारली. रूफटॉप सोलार आमचें काम चल्लां. पंजीम सिटी डिसिजन मुख्यमंत्र्यान घेतला की पंजीम सिटींत जितल्यो गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आसा तितल्योय गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आमी अंदू काम चालू करता फायनान्शियल इयर 2023-24 and we will see that it will be completed by next March 2024. ही पणजी सिटीचे आसा. टोटल जे तुवें कितें उलयलां ते सादारण 500 तुका आन्सर दिला आमी पूण सगळ्यांक कळपाक सांगता 540 मेगावॅट वीज आमकां लागता ती 750 पीक अवर्सा आमकां 750 म्हणजे सादारण मे एप्रील 750 पर्यंत वता आनी ही वीज 3 वर्सां येता ते 2030 पर्यंत आमचें एम्बिशन आसा की वी वील रीच टू 150 मेगावॅट इन सोलर. आतांच तुका हांवें मुद्दाम ती कॉपी दिल्या ओपन एसएस विथ स्टोरेज. दीस इज द फर्स्ट कायंड इन कंट्री. स्टोरेज फॅसिलिटी दिवपाक आमी जी तयारी केल्या ती फर्स्ट इन इंडिया. हे मातशें पळयता घेता. हांव एश्युरन्स दितां की हो डिपार्टमेंट वील बी वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट इन फ्युचर. Speaker sir, first I will correct. I will discuss on what he has said. Tender मुळटुये की 20 application pending आहे. 20 चे application आहे मुळटुये आणि 30 MLD 30 megawatts it will be the requirement किती मुळटुये. Just correct me if I'm wrong. तयार जातलो. One second. 150 तुवें जातलो म्हणला total 150 megawatt तुगे total जातले. दिसाक आमगे कंजम्पशन आहा तुवें सांगिल्ले प्रमाणे 500 to 600 during peak hours 700 to 800. So how will we come to that level? One second. How will we come to that level? First part. Second part, people government building सगळे तू हें करता म्हण. Government building तू सगळे solar करता म्हण. Why not you give it to a private agency and look into that option? You could have. Why government should spend money? Why can't you do that option of giving it under? You can give it under BOOT, OPEX, RESCO. You could give it under private player also, because government is spending money. हांव पंचायताचे देखून जायत पंचायतांनी समय तुगे हेजेर तुगे स्किमीचेर solar power घायला पंचायतांनी. They have spent government money. So what I am saying is, why not a common policy on all government buildings? Give them in the open. हांव कितें म्हणटा इल्लोसो पयशे देखून even if the bidder is spending, if the bidder is asking for a little more profit, give it to him. But they are all lying vacant. Why are you doing this? Why the government should spend money on the second part? Now coming to the second part. All this आता new technologies येयले. Window panels येयले. Different types of technology. One more thing I forgot to tell you. तुवें तें म्हणलां की all the parties, there are no local place. There are for the bidders. Why have you asked whether GOANEWS is interested, whether local play? One second. Look into that option also. Now let's come on this. आता different technology येयल्या. Zonla घालपाची, shield and panel मारपाची. The different panels have come. आता एकल्याकूच चान्स दिला panel भायर घेवपाचो. म्हणजे the foreign panels घेवपाचें आनी कितें घेवपाचें. One of the agency, when I put solar मुगे घरा कडेन, म्हाका सांगिलां की if you want better quality, you have to buy with a particular power. One second. If at all such type of thing exists, will you write to the central government ki baba open it up so that there will be better facilities? Because when I went to put my solar, one type of panel, I am not technically a right person. I am only trying to point out to you that a particular panel, bori panel येयले जाल्यार ते उमके एजन्सी कडेन आहाय म्हूण दुसऱ्यांक नाय म्हूण. So will you look into that option? Will you study that option? Because that could be one ground where we could get, for example, new technology येयल्या, where zonla घालपाची, it बारीक film लावपाचें, जावं आतां new specific question विचारलेलो जात न्ही ताका आन्सर दिवपाक बरें पडटा. Specific, will you go into better options or will you write to the center we are getting better options, and will you do it?
Because under government schemes, will you try that new option of RESCO and all those things? This is the question. ते मातशें पयलो प्रश्न ताणें 130 मेगावॅट जी आमी 2030 पर्यंत करता तो इज कंपेरींग विथ 750. सी सोलर पॉलिसी जेन्ना डिसिजन जालें तेन्ना 2050 पर्यंत सबंद भारतांत ग्रीन एनर्जी तयार करची म्हटलां. सो आमकांय 2050 पर्यंत जितली गोंयांत एनर्जी जाय तितली ग्रीन एनर्जी आमी तयार करपाक जाय. 2050 पर्यंत आमकां टायम लिमीट आसा 20 वर्सां मुखार. दुसरी हांव आसत नासत तूं आसत एकादो. सो ती मातशें दुसरो जो ताणें प्रश्न विचारला की सर्टेन पॅनल ताका आमी इन्सिस्ट करता. म्हाका दिसना तशें जर कोणी केलां तुका जाल्यार म्हाका कंप्लेन कर. I'll give it to you. या यू कंप्लेन इट. आय वील टेक दीस एज अ कंप्लेन. तुवें जें कितें हांगा उलयलां तीच कंप्लेन कशी घेता हांव. एंड आय वील मेक एन इन्क्वायरी. दॅट इज अनदर थिंग. तिसरें जे तुवें डिफरंट इश्यूज हांगा डिस्कस केल्या की हे पळय ते पळय ते पळोवया. कारण एनआरई इज अ डिफरंट वे हो डिपार्टमेंट मुखार वचपाक जाय आशिल्लो तसो गेलो ना. आनी गेले 1 वर्स आमी ऑफिसूच बसयलां एनआरईचे. एनआरई आजून स्टाफ ना तरी आसतना दुसरो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे स्टाफ घेवन आमी काम चालू केलां. आनी वी वील सी दॅट इन नेक्स्ट 1 year आमी आतां जी ओपन पॉलिसी तुका जो डॉक्युमेंट दिला तातूंत आमी 100 मेगावॅट वीज तयार करता. आनी ती बी स्टोरेज हांवें तुका पयलींच सांगलां. आनी ते करतले आमी आनी 100% ते सक्सेसफूल जातले आमचे. Speaker sir, one second. Last question. Speaker sir, we have discussed so many things. Now, आमची सबसिडी पळय आहा ती पयलीं कितें आशिल्ली आतां कितें आहा? What is it? Whether it has increased or it has decreased? If it has decreased, means how with such type of thing will you reach the target of 2050? So your subsidy basically, तुगे solar power association तुका हें केलां. They have asked you, they have put some demands to you. In some of the demands, here they have said make budgetary provisions. I hope you look into it. They have asked for so many things. I will not go into EV. I am not going into EV. I am going only for renewable energy. Kitaku magzai amge constituency. One last thing you give me also. When will you study that proposal regarding government buildings? I have told you before you government money is spent. Question poili to whether you look into options of giving it to a private level. This is one assurance you have to give me. Second thing, whether muge constituency. What options can you look into it? And the third part is whether Solar Power Association has given you some things. They also are looking into their interest. In it, they have mentioned certain things. Will you look into those things? Give me that assurance so that basically 250 am pawpa jay. Inga fossil fuel deopak and renewable energy huitori to reach the targets of being fully renewable, to use solar renewable energy, we will be attaining that target. Kurpa. Thank you. He is first of all agreed that we are manufacturing almost about 27 to 28 megawatt on as a solar rooftop. तु एग्री जाला. दुसरी गजाल तुवें सांगला की ते जे एजंट आसा म्हणजे एजन्सीज एजंट म्हणना नाका एजन्सी तांणी जे लेटर दिलां ताचेर आमी स्टडी करता. सबसिडी केन्ना दिवप आसता? पयशे असले सबसिडी दिवप आसा. सो अंदू 2024 जे बजेट प्रोविजन आसा ते बजेट प्रोविजना प्रमाणे सबसिडी रिलीज केली गेली. कितले हा आणि कितले देव यू हॅव नॉट सेड बिकॉज यू हॅव नॉट सेड. हांवें परत सांगलां म्हाका दिसता सोलर पॉलिसी प्रत्येक इलेक्ट्रीक व्हेकल आसूं किंवा इतर जे दिल्या तातूंत एक कंडिशन घाला ह्या हेचेर फूल जो पावर आसा ती गव्हर्मेंटा आसा म्हणून. विजय सरदेसाय. स्पीकर सर, मंत्र्यान सांगला की 150 मेगावॉट बाय 2030 तो रूफटॉप सोलराचेर तयार करतलो. सो ताजें अभिनंदन करुया तुजें. पूण मंत्री बी अश्यो खूब वस्तू उलयला हाजे पयलीं सोलर. आनी मंत्र्याक खबर आहा की ही सोलर वापरून इलेक्ट्रीक व्हेकलां चार्जूय जातात. म्हजे कडेन इलेक्ट्रीक व्हेकल आहा स्पीकर सर, विच आय चार्ज ऑन अ रूफटॉप सोलर. सो रिन्युएबल एनर्जीचो भाग जाता
सोलर एनर्जी घेवप आनी ती इलेक्ट्रीक व्हेकलां वापरप आनी ताजे खातीर इलेक्ट्रीक व्हेकला खातीर एक स्कीम केली सरकारान. स्पीकर सर, जुलय 2022 हो इशू ह्या असेंब्लीन ह्याच सभाघरान हांवें रेज केल्लो आनी मंत्र्यान एक उतर दिल्लें की 34च्या पयलीं सगळीं एप्लिकेशनां जी इलेक्ट्रीक व्हेकलाची आसात ती सगळीं क्लियर जातली म्हणून. स्पीकर सर, ताजे मागीर म्हजे कडेन RTI नोटिंग्स आहा की मंत्र्यान धाडिल्ली फायल फायनान्स डिपार्टमेंटान परती धाडली 7 कोटी रुपयांची. सो एक म्हणल्यार मंत्री हे नव्या अवतारान, पयलीं चड करून तो PWD मंत्री आसतालो, आतां हे नव्या अवतारान रिन्युएबल एनर्जीन ताजी रिन्युएबिलिटी सारकी देंवल्या. उतर म्हणटा ना जालां स्पीकर सर. जें उतर ताणें ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस दिल्लें की सगळीं पेंडींग एप्लिकेशनां आपूण 4थी मेरेन क्लियर करतलो म्हणटी थंय ताणें पयलीं फट मारल्या. हें हांव ताचेर चार्ज करतां आनी फुडें वतां. स्पीकर सर, आतां म्हजो स्पेसिफीक सप्लिमेंटरी असो आहा की केन्ना EV सबसिडी स्कीम नोटिफाय केल्ली, कितल्या वर्सां खातीर केल्ली, कसल्या पर्पजा खातीर केल्ली, कितलो अमावंट डिसबर्स जाला, एलोकेशन कितलें आशिल्लें आनी वॉट इज द प्रेझंट स्टेटस ऑफ द स्कीम. स्पेसिफीक हा, गुणायलो म्हणशी. आय एम ओनली टॉकिंग ऑफ EV. एका 4-5 प्रश्न चालले. सभापती महोदय, आमदारान प्रश्न करेक्ट विचारला, पूण आमदारान तातूंत एक कंडिशन आसा पळय, आमचे जे नोटिफिकेशन येलां तेंय पळोवपाची गरज आसा. एज एंड वेन रिक्वायर्ड गव्हर्मेंट कॅन चेंज हीज डिसिशन अशें स्पश्ट तातूंत कंडिशन आसा. आनी एकाच स्किमीत ना, सगळे स्किमीत आसा. आनी 7.5 कोटीच्या हातूंत आमी ऑलरेडी 5 कोटी रिलीज केल्या. फॉर एग्जाम्पल, टोटल सबसिडी रिलीज फॉर 2 व्हिलर्स is 61,77,000. Then total subsidy for 3 wheelers 60,000 आणि उरले ती साधारण 4.5 लाख रुपये किती उरल्या ती आम्ही रिलीज करता. 4.5 लाख उरल्या. लाख काय कोटी? लाख. हे 60 लाख झाले, 61 लाख. आणि जी तू गाडी म्हणून विचारता पळय ताका 3 कोटी 54 लाख. तेच म्हणटा मरे, तूं लाख आनी कोटीचेर घुसपाक हांवें एश्युरन्स दिल्लें, हांवें सभागृहांत एश्युरन्स दिल्लें 5 कोटी रुपया 4थी पर्यंत आमी रिलीज करता म्हणून. ना आयका सांग स्पीकर सर, 5 कोटी वर्बॅटीम हांव तुका दाखोवंक शकता. लेट मी बी व्हेरी फ्रँक. 5 कोटी नंतर जे दुसरे उरल्या त्याची फायल घालता म्हणून आनी ती जाताले पळयता म्हणून. पूण जेन्ना फायनान्स डिपार्टमेंट सांगता की आमी ते फुडें पळोवया म्हणून, तेन्ना तुज्यान कांय करूंक जायना. जायना कोणाच्यानूच. बरें, आतां हांवें तुका थोडे क्वेश्चन विचारलेले, तूं एकूच आन्सर दिल्लो न्ही. स्पीकर सर, मंत्री चॅप्टर इतले क्वेश्चन विचारले ताका हांवें. केन्ना सबसिडी स्कीम नोटिफाय केली, कितल्या वर्सां खातीर केल्ली, कितलो अमावंट डिसबर्स जाला आनी प्रेझंट स्टेटस ऑफ द स्कीम. सादी कोंकणीन सांगू, हे कोंकणीनूच सांगला हांवें. तें तो उत्तर कित्याक दिना? म्हाका हे सादे क्वेश्चन आहे. सबसिडी जी स्कीम नोटिफाय केले पळय ती तुका आन्सर दिला आमी. म्हजे कडेन आहा रे, हांव तुका विचारता. आन्सर दिला इन टर्म्स. तूं मातशें वाद दाखयता, तुवें वाचला पळय. सर, वाचून उत्तर हांवूय दिता, मागीर हो दिना, हो घुसपायता. हाजेर आनी हांवें वेस्ट कित्याक करपाचो टायम. बी जे आन्सर आसा पळय तातूंत आमी BCDEFGHINJ ह्यो ज्यो सबसिडी ज्यो दिल्या पळय तांकां आमी आन्सर अशें दिला आनी ते तुका लायला. परत वेस्ट कित्याक करूया आमी टायम. बरें, वेस्ट करचो न्ही. दुसरी गजाल, मंत्र्यान आतां ABCD म्हाका शिकोवंक लागला. ना तुजो जो प्रश्न आसा ते 15 सबसिडी आशिल्ले 15 कोटी रुपया. लेट मी फिनिश. 15 कोटी रुपया सबसिडी आशिल्ले आनी ते आतां आमी थोडे थोडे रिलीज करतले. तेही तुका सांगता. जी कितें करपाचें आसा ती 2023-24. स्पीकर सर, आतां हांव सारांश दिता म्हजेच क्वेश्चनाचो. एक मिनिट स्पीकर सर. 16 डिसेंबर 2021 ही स्कीम नोटिफाय केली 5 वर्सां खातीर. 5 वर्सां खातीर नोटिफाय करतना 20 कोटी रुपया आउटले केली पर इयर. ही स्कीम मंत्र्यान ऑगस्ट 2022 म्हळ्यार 1 वर्स जावचे पयलीं स्कीम बंद केली. स्पीकर सर, फायनान्स डिपार्टमेंटान ताका एप्रिलान सांगलें
कितें की आमी ही बंद करुया कित्याक डिफिकल्ट फायनान्शियल पोझिशन ऑफ द स्टेट म्हजे कडेन RTI आहा हांव दाखयता तुमकां आतां आनी चीफ मिनिस्टरान फायलीचेर बरयलें की एप्रिलान नाका जुलय मेरेन जितली एप्लिकेशनां आयल्या ती क्लियर करून मागीर बंद करची म्हणून. सो जी स्कीम इलेक्शनाचे पयलीं डिक्लेअर केल्ली ती 5 वर्सां खातीर डिक्लेअर केल्ली ती 1 वर्सान आनी खवसायली काबार केली मारली. बर्थ ऑफ द स्कीम इज इन December 16, 2021. Death of the scheme is in August 2022. मेली स्कीम. स्पीकर सर आता अशें थंय कळटा की सबसिडी जर मेळूंक जाय जाल्यार एक RPB म्हणून फॉर्म्युला चलता ताजेर डिपार्टमेंटान. हो आतां सिनियर मंत्री RPM म्हणून आसता. RPM म्हळ्यार गाडी फास्ट वतकर कितले RPM बी तशें कॅल्क्युलेट करता पळय पायलट तोय जाणा तें. हांगा RPB म्हणून चलता खंय म्हळ्यार जर तुका सबसिडी जाय जाल्यार तुवें कोण सचिन राणे नाजाल्यार मनोज पाटील नाजाल्यार कोण राहुल बजाज म्हणून ताजे मनान मेळपाक जाय. सो आत्तां हांव बाब रोहन खंवट्याचें हें पळयतालो की टाउट्स चड जाल्या म्हणून. स्पीकर सर तुज्या डिपार्टमेंटान टाउट जाल्या नेम हांव तुका डायरेक्ट आय एम ऑन रेकॉर्ड अपेक्षित जे आसा विचारान पीपल हॅव टू मीट तुजे डायरेक्टरान चॅक घेतल्या म्हणटात. तुका हे खबर आहा काय तूं टायमपास करता हांगा. स्पीकर सर तो डायरेक्ट फट मारता उत्तर ताणें सारकें दिवंक ना आनी मागीर हें चलना हे टाउट तुजे डिपार्टमेंटान आहा. रोहन खंवटो म्हणटा आपूण टुरिजमान टाउट क्लियर करता तुमचे डिपार्टमेंटाचे टाउट जाल्ले आहा. हांव नांव घेवन सांगता हें तुजेर तूं म्हाका सांग खरें हो फट तें हो तूं इन्वेस्टिगेट करतलो तें. सवाती मातशें पयलीं म्हणजे सभागृहांत जर मनीस प्रेजेंट आसा ताचें नांव आमी घेवं शकता. येस स्पीकर सर बट प्रिविलेज रायट ऑफ प्रिविलेज आहा म्हाका. नंबर रूल वाचून दाखयता. आनी कितें पळय उलयला ताचेर इन्क्वायरी करुया. इन्क्वायरी करपा खातीर न्हय पूण म्हाका दिसना म्हज्या डिपार्टमेंटाक कोण अशें कितें करूं शकता अशें कारण तितलो लूज एडमिनिस्ट्रेशन म्हजें ना. अशें जर कोणी करता आसत जाल्यार डेफिनेटली आय विल टेक चॅक बी घेतल्या स्पीकर सर चॅक बी घेतल्या काय म्हणून उलयना सर. आनी तुजे ऑफिसर चॅक घेतात आय वूड बी चॅक घेतात सबसिडीचेर. कितें चलना स्पीकर सर गव्हर्मेंटाचे 12 बिरस्तार जाल्या हे सुशेगाद आहा हे इव्हेंट करतात. सर तेका कंप्लेन दिवपाची आसा जाल्यार तेणी दिवनी इन्क्वायरी करपाची तयारी आसा स्पीकर. हे उलयता ती कंप्लेन दिवपाक गरज ना. इन द हाऊस एवरीथिंग इज वर्केड इन वी हॅव टू टेक नोट ऑफ इट. इन्क्वायरी करपाची तयारी आमची. सर हाऊसांचे कितें उलयता ती I कंप्लेन would be very आनी सेपरेट specific. कंप्लेन दिवपाक गरज ना. Speaker sir, I would ask the honorable minister, who is a very experienced. last question, Oy, insada Speaker sir. Ada experienced minister aha, engineer bara aha. But I would like to spot out. जे मुगेले एक रिप्लाय आली on 17 January LAQ 2023 on the total installed capacity of solar power generation in the state of both rooftop and ground mounted solar. Answer given to me was 33.3444, correct, megawatts. Now, Speaker sir, I would like to ask the honorable minister. I have another reply which is 14th March, and in this reply was the reply of unstart question number 1578 dated 14th March tabled by Rajya Sabha MP Vinay Dinu Tendulkar with the Union Minister for New and Renewable Energy of Power Bab R.K. Singh. He has said, Speaker sir, that the total solar power generation of Goa's is 22.36 megawatts. Department says 33.34 and the central government gets a reply of 22. I would like to the clarification. 10.984 megawatts. ये हुई मादेश भाषी ही डायवर्ट केली कर्नाटकातून हे हांव प्लेस कोता जबाब जो बाब विनय तेंडुलकराक 14 तारखे मेळ्ळो हे 15 दीस आदी मेळ्ळो ओ 13 दीस आदी आनी हे कितें चल्लां स्पीकर सर ही हुंयच इंजीन मिसफायर जाते हे शॉर्ट सर्किट जाला हे मंत्रीन सांगचें. म्हाका दिसता ते जुने आन्सर आसता ते 6 म्हयने पयलींचे क्वेश्चन आसता आनी तांचे दिस आन्सर इज 14th March. I will share it. This is just few days back. तो क्वेश्चन एकादलो पयलींचो आसतलो ताजो. Reply is given now on 14th March. 33 is correct answer.
तो ये रॉंग तो ते इंजिन रॉंग हा तर सेंट्रल इंजिन ताका 28 Start question number 2. नंबराचेर घुसपला मंत्री घुसपला Question number 2. मंत्र्यान आता आन्सर दिला 28 म्हणून तीस कशें आयले? Answer मेळ्ळा. Answer दिलें तेणें. सारकी रिकॉर्डाचेर घालया मरे तू 28 म्हणलें रिजनल तेव्हा बसून घ्या. स्पीकर सर 28 म्हणून उत्तर दिला आता. Start question number 2A.